विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे संध्या राग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांकय मिगेल मोगाचे स्वागत. हांवें फुडल्या अध्यायांतू हांवें काशी दोखून बाय सरलेलो विशय सांगले. आमी काशी दोखून हांगा हरिद्वार आयलीची. हरिद्वार म्हळ्यार देवाले द्वार ते इतले चंद सुತ್ತमुत्त पळोवचें आसा, भारी चंद. ते चंदाये मदेंतू आमी पावन आमी मठा गेलींची. मठा वचून कसले एक चंद देवस्थान म्हूण सांगल्यार ते हरिद्वाराचे. भारी चंद देवस्थान. एक न्हंयची तटेरी त्या नमने एक फुल्लाचे एक तोट, येद्देद व्हड डेरे फूल, राशी राशी गुलाबी फूल. देवस्थाना सुತ್ತू, देवस्थाना भायरी, रूमा लागी खंय पळयलें तें फुल्ल झाड, खंय पळयलें तें फूल झाड. एक नमने वृंदावना गेल्या वरी जाता जिवांतू. तसल एक नमनेचे चंदायेचे एक हरिद्वारांतू आमगेले काशी मठ आसा. आनी अत्यंत सुव्यवस्थीत जावन आसूचे काशी मठ. आमी थंय वचून पावन भारी संतोश जालो आमकां. थंय आमी संतोशारी आमी फुडेच्या मणकेची आमी तेक जाण एक एक रूमांतू मंचो, टेबल, खुर्ची, फॅन, AC पुरासूच रूम आसात थंय. आमकां पांया दुखी ಸ್ವಲ್ಪ चड जन आशिल्ले निमित्त आमगे लंडान सांगिल्ले निमित्त आमकां गेटा लागींची सकलची रुमां मेळ्ळे. आमी पुरा जनान आमगेलें अवंगलें ಒಟ್ಟು केलेलें. काशी हुमण घाला आमी जाल्यार तितलें हांगाय ಸ್ವಲ್ಪ हुमण घालू. कसली वेवस्था. अवंगल सुकोच्या सरयो, भितर रुमा भितर सरयो, रुमा भायर सरयो. कसले एक आमकां तोंदर जेत्ता म्हूण सांगता म्हणून ना. तसल नमने गेटा भायरी गेले सदन एक आंगड आसा. तुमकां कसलेय चौका जाल्यार थंय मेळटा. आमकां कसलेय जायना, कसलेय मेळना म्हणचे विशयूय ना. आनी देवस्थानांतू तेवे भारी एक वेवस्थीत जेवण खाण. ते वपास वपास हांव सांगल्यार ते उत्प्रेक्ष जाता. पुरा मठांतूय दूद जायत, खाण जायत, जेवण जायत, रांदय जायत. समय समयाक आमी वच गेल्यार पुरो आमकां वाणगेन पोट बरी आश भरीत वाणगेन आमी जेवण करून संतृप्तिरी कसलेय आमगेलें आरोग्य वायट जायना तशी तसल नमने आहार आमकां दिवन तांणी पळोवंक येताची. ताजे मदेंतू पुजा. कसल चंद ते पुजा. ते चार वेदाचे म्हणजे हांकां ऋषी मुनीक आरती आसा. आनी देवा आरती. ते मागीर स्वाम्याल समाधी आसा थंय सायडाक. स्वाम्याल समाधी आरती. ते हनुमंत आसा. ते एक बटमाले एका मागणी कितले चंद. न्ही जावन एक अध्यात्म वातावरणांतू एक 7-8 दीस आमकां कशी गेले म्हणून गोतना. भारी चंद. ते मागीर एक वाचनालय आसा थंय. थंय मागीर ध्यान मंदिर आसा तांतू. मागीर म्हापशी न्हंयतल्याक वचून घेवन आमी न्हांवची जाल्यार थंय घाट आसा. आमी न्हंय आमगेले इतल्यान आमी थंय सार्वजनीक जावन हरिकी पवनी न्हांवका म्हणना हांगा आसा. आमी वताना उदकाची गे उण आशिल्लें जाल्यार कोण न्हांवचें जाय न्ही थंय जाल्यार नल्ले येवची गंगेचें उदक न्हांवें म्हण एक समाधान करून घेतलें. जाल्यार चिके उदक आशिल्लें तेन्ना वचून घेवन आमी फुडली पंदापुरान हल्लीची थंय. भारी एक संतोशा विशय थंय. ते जावन देवस्थाना राबून आमी घडये घडये पुजेक वचून देवा पांय पडून घेवन थंयची बटवाम जायत. बटवामाल बायल अर्था वाळडी जालेली पाप दिवे बटा थंयची के फूल न्ही घालतुचे सकट करता. मागीर पडयार मामनी तागेली बायल आसा ती. मागीर आनी आसा ती पुरा जन एक नमने संतोशारी थंय एक तांगेल कर्तव्य निर्वहण करून मागीर आमगेलो वामन माम म्हण मॅनेजर आसा तो आनी तागेलो संवसार आशिल्लो, तागेली बायल आशिल्ली. भारी एक प्रितीन उलोवन घेवन तांकां राबच्याक थंय लागीं एक सानो फ्लॅट आशिल्ले निमित्त तांणी टायमार येताची, पुजा करताची, पुजे वेळा करताची, वताची थंय. भारी एक चंदायेरी एक सुललित जावन काम चलता आसा. पळयतना एक आनंद जाता. रूम आय तशींची मस्त पुट.
फुट रूम नाणी पैकणी सकड मस्त फूट म्हळ्यार फूट. आनी ते म्हाका शेगट्टेस गोशाल त्या गोशालान तूं गोरवो ती भारी चंदाय री तांकां पळोवन घेतस ती. तांचे मागीर मुखार गंदस गद्द्याची कितें व्हड ती भोंवताची वचूं नाका ती म्हण म्हणलें तांणी. जाल्यार ती लायक गद्द न्ही जावन गेलो आमगेले एक स्ವಂತ एक ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿಸ್ ಕಲ್ಪಿಂತಾನಿಕೆ ಚೇಡಸ್ ಎಲ್ಲರಿ ಹಂಗೆ ಹರಿದ್ವಾರ ಎಸ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ ತೆಮ್ಮಟ ಸುತ್ತಮುತ್ತು ವಿಂಗಡ ಜಾತಿ ಚಾಲೆ ವಿಂಗಡ पंगडा ಚಾಲೆ विंगड धर्म अनुयायी ಚಾಲೆ मस्त छत्र सती विशेष आवडाक तांगेल कसं विशेष असल्यार तांगेल रूम पावना जाल्यार तांणी आमगेल रुमांतू राबयताके आमगेलांतू विशेष आवडाक आमकां रूम हांगा पावनी जाल्यार तांगेल रुमांतू राबोवचें वेवस्था आसा थंय बरें ना लायक आसा जाल्यार अत्युत्तम वेवस्था आम्या जाग्यारी आसा. मागीर आमी एरदुसू थंय आमी सुತ್ತಮುತ್ತ आशिल्ले देवस्थान हें तेंपरा पळोवचें गेलीं ती आमगेले काशी मठाचे लागींची उडपाचे पेज्यावर मठ आसा तोवय तशीच एक बृहत कृष्ण आसा भारी चंद एक हॉल आसा तांतू आनी चंद पुलजाड आनी घाल न्हू भारी लायक आसा. मागीर थंय हांगा गुड्ड्यारी एक देवी देवस्थान आसा त्या देवी देवस्थाना वच्चाक रोप वे बरें आसा थंय वच्चाक. मागीर सुमार देवस्थान आसा ती तशी. मागीर एक मस्त बॉम्बे जावन एक देवस्थान आसा बा नमुनवार मुर्ती सकड बॉम्बे आकारार पळय आसात थंय अशी मस्त पळोवपा जाल्यार देवस्थान मस्त आसा ती अशी एक बैसून वेळ काडका म्हण ना अशी त्या पुरा पळोवन घेवन आनी मार्केट हरिद्वारा मार्केट कशें म्हळ्यार उला ओंगल्याचे मस्त हें मेळटा वेरायटी तुमकां स्वेटर म्हणलें कोट म्हणलें आनी दादले मनशान कुर्ता वयर घालचे जॅकेट कुर्ता आनी मस्त उण्यारी मेळटा बॅग तांतू एक हरिद्वारा गेले जाल्यार एक ते एक लगेज बोर हाडचे खातीर म्हण एक 100 रुपये एक ते तिके साने घे वडे घे 100 रुपये मेळटा. वेस्ट ओंगल्यान शिवयलेले खांद्यार घालची बॅग चिके व्हड बॅग तिवय मेळटाची चंद बॅग कोणी ज्ञान शिरपचे विशयूय ना ते गेलेल्यांनी तसले बॅग आनी उलाचे हें ब्लँकेट्स हांगा तितले शी ना जाल्यार हिची गेल्यार उडगासाक म्हण हाडका जाल्यार आसा थंय मस्त उणें मोलार मेळटाची ब्लँकेट आनी हें टवेल सकट मेळटाची. मागीर मी गेलो म्हणलो आमी अरिकी पळोवया हें पळोवच्या वचे फुडें गंगारती पळोवचे फुडें आमी ते मार्केटा वचून घेवन मार्केट भोवून घेवन तुमकां जावका जाल्यार पुरा घेयाची म्हण म्हळें. न्हंयची त्या पेलतडी आमी चमकलीची चंद मार्केट आसा तुका बेडशीट म्हणलें आनी गळ्या घालची सोर नमुनवार मणये सोर आनी ड्रेस आहा उंगले मेटिरियल आनी एक थंयचे एक धवे उंगल्याचे एक एम्ब्रॉयडरी केलेले ड्रेस आनी बॅग सामसन वॅनिटी बॅग वर्काचे बॅग आनी नमुनवार बंडाचे मणयेचे चंद सोर म्हाका तूं मणये सोर म्हळ्यार वस्तू प्रिती म्हाका पिशी लागल्या वरी जालें थंय पळयतना त्या पुरा घेवन आमकां जावका जालेले बेडशीट्स आनी केलो पुरा पितली आयदन चंद आनी तांब्या ग्लास हें पुरा थंय नमुनवार मेळटा. आनी हें कसलें नमुनवार फ्रुट्स आनी खंय पळयलें थंय लस्सी आनी च्या दुकान खावच्याक कसलें उणी ना ताका नमुनवार मेळटा दिगायक त्या पुरा खावन पिवन आमी हगूर चमकून थंय पुरा पळयताची आमी 9 जन आशिल्लीं न्हय आमी एक कडेन वता आशिल्लीं ती जाल्यार एक दोग जाणां दिता म्हळ्यार तांगें सामान तांणी पळय तांची केमाक्षी मुखारी जाता आशिल्लीं ती जाल्यार आमी कसलें चुकून वचे विशय कसलें ना आशिल्लें आनी आमकां सांगिल्लें अमकी कडेन येवन राबात तुमी म्हूण सांगिल्लें. तें पळयता आमी न्हंयतल्या आयलींची न्हंयतल्या येवन थंय पावतना थंय एक विशेश आमी थंय पळयलें कसं म्हळ्यार तुमी दुर्बळ्यांक कसलें पोटा घालका म्हूण तुमकां मन आसल्यार अन्नदान करता म्हूण मन आसल्यार तुमी सांगिल्लें दुडवाचें तितले जाणां आमी दिता ती म्हूण म्हळें. पळय कसं तें म्हळें 100 रुपये दिल्यार 7 जणांक एक चपातेनी रांदे दिता ती आनी चपात नाका म्हळ्यार एक इतलें शीत दिताचें आमी तशी तुमी 200 रुपये दिल्यार 15 जणां दिताचें
म्हणलें. तेन्ना आमगे लढणं म्हणलो आमगे दोळ्यान राख दितात न्ही गो दिवया म्हण. तुमी सांगता नमगता की ना की आमी 200 100 200 रुपये दिल्ली सदन थंय आशिल्ली जन लायनार रावताची. आमगेले 7 जनांक जेवण दिवन जालें मागीर आमगेल्या हातान दिवयतात तांणी चपात्यांनी रांदले. तांणी एकलो म्हणलो म्हाका चपात नाका म्हाका शीत जायता म्हणून ताणें शीत दिलें. ते 7 जनां दिवन जेत्तर आमगेले 8 जनांक राबिल्ल पळयतना आमकां भारी बेजार दिसता. मागीर एक आमी 8-9 जन आशिल्ले निमित्त आनेकल्यान आनीक 15 जनां दिल्ले, आनेकल्यान एक 7 जनां दिल्ले, अशी सुमार जनां आमी दिल्ले ते आशिल्ल्यांक. जाल्यार ते एक चपातीन तांकां पोट भरना न्हय, वपास येवन राबता आशिल्लीं ती. जाल्यार तांकां ते कंट्रोल करताले एकलो आसा ती आनी तांणी वचून ती तुमी मागीर वचा ती म्हूण सांगता ती. आमकां कसं की कोणाकी एक दिल्लें एक तृप्ती. आमगेल्या हातान आमी एक तांकां चपातींनी रांदले दिल्ले. आज एक मनशाल बुकयक आमी एक मागीर समाधान करच्याक आमी एक जाल्लींची म्हणून आमगेली एक संतृप्ती. आनी ते दुड्ड कान दिल्यार तांणी कोणा दिताची कसं म्हण गोतना हे आमगेल्या राखची आमगेल्या हातान तूं पेपर प्लेटा घाल घेवन तांणी दिताची आमी दिवचे. जाल्यार न्हू तुमी गेल्यार तसले एक सेव करूं विसर नाकाची. कित्याक म्हळ्यार एक 4 जनाल पोट आमगेले निमित्त भरता जाल्यार ताज्या पयशी व्हड संतोश आसूं. आनी मनशाक खूश कशें जेवचें पोट भरलें निमित्त मात्र न्हय विंगड कसलें दिवन एक खूश करूं जेतवे. तशी तांकां आमी पुराय जनान आमकां साध्य आशिल्लें तितलें म्हणटाक तांकां भोजनां दिल्लें. मागीर थंय ताका ब्रिजा वयल्यान ताका वचून आमी त्या सायडा वचून बसलीं ती. कित्याक म्हळ्यार ती मस्त जन भरता. खंडापटे जन भरलेले पेट्टाक बसच्या जाग मेळना. हांव न्ही म्हगेले भयणी चमकून वता आसतना 100 रुपये बशा दिता 100 रुपये बशा दिता म्हणटच एकलो. पळयल्यार ते देवस्थान न्हंयची तटी रे मस्त जन ब्राह्मण आसा ती. तांणी एक व्हड एक बॉक्स दवरून घेवन आसा ती. तांचे वयर तांगेले पुराची पुजेची सामग्री दवरून घेवन तांणी बसता ती. ते बॉक्साक तांणी चिके दीग बॉक्स केला ते नेलार बशा जायना तिल्याक 100 रुपये दिल्यार ताजेर बशा दिताची. 100 रुपये दिल्यार बशा दिता म्हण आमगेले तसले नेला बशा पांया दूख आशिल्ल्यांक सकड आसा बा 100 रुपये म्हणून. तो एक फत्ताक एक गंगा आरती वळाक उणें म्हळ्यार 6 जनां बसकार येतके कांय खर्च ना. ताकाय विंगड जाणां कोणाक दिवचे आस की तांचे कॉर्पोरेशनाच्यांक तांचे राखवळेच्यांक ते आमकां गोतना. जाल्यार थंय 100 रुपये दिल्यार ते बॉक्सार तो बशा सोडता एक ताजेर एक जमकन घाला. हांव वचून येद्रा बशा गेली थंय बशा ना थंय बशा जाल्यार 200 रुपये दिवका म्हणलो. म्हाका हांस आयलो. देवा कशी नमुने व्यार करून घेवन जीवन काडटा लोक आसा ती. थंय 200 रुपये ते एक जण 600 रुपये थंय मागशी 4 जण 400 रुपये 1000 रुपये एक गंगा आरती भितर ताका संपादन. ताजे मागीर तो कसो की पुजा पुनस्कार आनी कसो की वाजूचे तांगेल पुराची शांती करचे कसो की प्रकारता तांतू एक कितलें संपादन. अशी एकली न्ही तसले एक 7-8 जण आसा ती. 7-8 जण आसा ती. तांतू एकल्यान आमकां सगळे बशा दिलेले. तांतू म्हाका बशाक ते सायड अशी दिले ताणें म्हाका ते पांय लांबून घेवन बशा जायना म्हणून म्हाका चिक्या कड दी म्हण म्हणलें. तो म्हणलो तूं हांगा जाग दिली म्हण जाल्यार आमकां म्हाका विंगड जाणां बसकाराचें तोंदर जाता. तूं त्या कडेन न्ही हे कडेन न्ही तशी मदेशी बसता पांय दवरका म्हण घेवन त्या देखून तूं विंगड जाणाल्या बस म्हणलो. म्हाका बेजार जालो. कित्याक म्हळ्यार आमकां तसले सकड अवमान घेवन गोतना न्हय बेजारशी जालो. जाल्यार परगांव तागेल कुशी तागेल मांचो आनी जायता म्हण देवन घेवन आयली. मागीर हांव येतर आनी एक कडेन बसली. आनी एक कडेन येवन बसता ताका 100 रुपये दिवन घेवन हांव 100 म्हगेले भयणीन 100 दिवन घेवन आमी बसलींची. मागीर तागेल्याक कांय मस्त जन जायनी. मागीर तो आमकां घडे घडे पळयत आशिल्लो येता जाल्यार यो म्हळ्यार जाल्यार आमकां हांगा वेवस्था आशिल्ली वपास थंय वचून पळोवचें कसो नासता म्हूण. तितलें मात्र न्ही ते नेलार बसशाक नेल वल्लें आसता जनान बोवील गलीज आसता. कोणी कसं न्ही हाणी जाल्यार थंय एक 4 फीट दीग 4 फीट रुंद आशिल्ले प्लास्टिका पेपर विकताचे शीट ते आमी कितले रुपये म्हण म्हाका गोत्ता. तांणी अण्णांनी घेतिल्ले तांणी नेला बशा जाताले मनशान तांणी घेतिल्ले. लायक आरामेर बैसून घेवन गंगा आरती पळोवच्याक बसता ती. नमुनवार व्यारू मागीर थंय खावच्याक पिवच्याक कशी येवची जालें ना. मागीर केलो जणी एक तिळो घेवन येता ती गोपीचंदना भितर
बुड्डन घेवन आमकां अशी लायताच. मागीर तांगेले आमी कोणी कसं नाही सेव केलेले कोणी दवरून घेता त्या वेळी. मागीर हे न्हंयतू नारळू ದುಡ್ಡು ಪುರ ಗಲ್ತತ್ನವ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರಡು ಹಸಚಿ ತೆ ನೈಂತು ಗಾಲಿ ಬಿತ್ತಾರೆ ಡುಬಕ್ಕನೆ te ಬ್ರಿಜಾರ್ ದೊಕೊಂಡು ಉಡ್ಡುನು ತನ್ನಿ ತೊಕಾಡ್ತಾಚೆ ನಾರ್ಲು ಖರ್ಚಿ ಓಡದೆ ತನ್ನಿ ನಾರ್ಲು ಪುಡಿ ದಿಸ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಇತ್ತ कॉइन ₹5 कॉइन ₹2 कॉइन जनान उडयलेले तांणी एक 2 डब्बे अशी एक डब्या भितर एक डब्बू घालून घेवन अशी सिलिंडर शी करून घेवन आसा ती त्या अशी 2 तामतो पळयतात तांणी अशी पळयल्यार दिसना न्हय उदका भितर ते बुड्डोन अशी पळयता ती आनी पटक्कनी काडताच 2 मिनीट भितर तो दुड्ड काडताच. कितल्याक नमुन्याचे वैविध्यमय जीवन कशी काडताची म्हूण पळोवपाक जाल्यार अशी फुडेच्यान म्हणून पडटी न्ही कोश देश तिरुगू कोश ओदू म्हूण घेवन एके पुस्तक वाजिल्या कळचें एके अशी गांव गांव भोवन पळयल्या कळचें ते विचित्र एक ते चेडूवाले एक ते एक हें कसं म्हणटात ताका चाणक्य तेन्ना ते 2 डब्या भितर अशी उदका भितर अशी घालचें उदका भितर अशी घालता तांकां तांचे भितर कसं नासता म्हूण दिसता आनी तांणी तें दुडू पांयान काडून घेवन टपक्क उडयतात पांयान आतां समीत विंचिना ती इता म्हळ्यार तांकां तो निसोर वता तो दिवो हें दुड्डू न्हंयतू अशी भारी एक चंद आहे री ते गंगा आरती एका कडेन न्हय व्हड उद्घोशणी करून घेवन गंगा हाण घेवन गंगा माता थंय सान देवस्थान आसा थंय दोकून हाण थंय दवरून घेवन व्हडले उद्घोशणी करून घेवन त्यो 3 कडेन गंगा आरती जाता दोळभर पळयता एक 3/4 घंट्या वेळ बसका जाता जाल्यार आरामसे बसयत मागीर पुरा जालें मागीर एक गंगा आरती निमित्त जनाल मनान तूं इतले जनाल एक धार्मीक भावन जागृत जाता इतले जना विंगड विंगड नमुन्याचे व्यार जाता विंगड जना ते मार्केटा बशिल्ल्यान पुरा व्यार ते दुर्बळ्यांक जेवण एक धार्मीक प्रज्ञेन कितले कितले जनाल जिवनाक अनुकूल जाता हें पुरा पळयतना निजावन संतोश जाता अशी एक ताता वातावरणांत आमी तातावळ वचून आयल्यार कितले खूश मेळटा म्हूण दिसता. मागीर अण्णान सांगून दवरलेलें पळय हांगा एक क्लॉक टवर आसा तुमी खंय बसात गंगा आरती जाली मागीर आमी थंय मेळया म्हूण सांगिल्लें जायत म्हूण सांगिल्लें आमी ते क्लॉक टवराले मेळ्ळीची मागीर गंगा आरती जाली जाल्यार आमी पुरा ओट्टू येवन घेवन रिक्षा दवरून घेवन आमी मठा येवन मठान तूं पुजा पळोवन घेवन जेवण करून मागीर त्या दिसा एक पावस आयिल्लो म्हळ्यार सगळे हरिद्वार थंड मिंडून गेले थंड मिरून गेले थंड म्हळ्यार थंड आयस कॅन्डीशी जालें आमी गेल्लेले आतां फुडल्या म्हयन्यांत तेन्ना आमकां तसल शी म्हणचे कसं हें नाशिल्लें स्वेटर घालका शाल घालका तसल सकण परिस्थिती नाशिल्ली जाल्यार हरिद्वारा मात्र पावस आयिल्लो पेट्टाक इतले एक दीस भितर थंड कितले जाल्ले म्हळ्यार अब्बा तितलो खूश जाली हिल स्टेशन म्हळ्यार हिल स्टेशन म्हूण ते नमुने पावस ते नमुने फुल्ल यो देवा त्या फुल्ला पाकली पुरा पडताची पक्षी हें ते संतोश भायर ते जगलेर बसून पळयतना इतलें चंद दिसतशिलें इतलें चंद दिसतशिलें भारी चंद. हे दिसू आमी सकाळीची हांगा गेलीं ती ऋषिकेशा गेलीं ती ऋषिकेशा वताना थंय नीलकंठ देवस्थान म्हूण आसा तें भोवशा म्हाका दिसता यमुनोत्री वची वाट की म्हूण ती म्हळ्यार हांव फुडें यमुनोत्री वताना तशें हांवें गेलेलशी म्हाका दोळ्या येद्रा येता ते हिमालय पर्वताचे ते सौंदर्य पळयतची इतले ते एक पर्वताचे एक श्रेणी मदीं तूं ते ताणें उद्दा वच्च्या केलेले ते हाजे कसं झाड न्ही पळय चंद वोवन ते स्टेप बाय स्टेप उद्दा वचे तशें करून थंय ते मिलिटरीचे ब्रिज मागीर थंय ऋषिकेशान तूं रिवर रॅफ्टींग आसा चेडूं पुरा रॅफ्ट करून घेवन न्हंय तूं दूर 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 वताची भारी चंद आसता पुरा रापच्याक पुराची थंय एक प्रकृती सौंदर्या मदीं तूं वचून रापच्याक रिसॉर्ट्स आसा आनीक आसा नीलकंठ देवस्थाना वतानाय तशींची सपोर आसता जाल्यार भारी चंद आसा मागीर लक्ष्मण झुला राम झुला तांतू लक्ष्मण झुला कसं की रिपेर जाता काय आमी राम झुलार आयलींची आतां मस्त हँगींग ब्रिज आसा देखून ते एक विशेष म्हूण दिसना जाल्यार त्या कालार लक्ष्मण झुला राम झुला भोवशा सुरवे केलेल की म्हणून
तशें देखून ते लक्ष्मणजुला रामजुला पळोवचें एक विशेष आकर्शण आसा. ताजे मागीर थंय वरेन गंगा आरतीनी जाता दिसता. मागीर आमी त्या सायड वचका जाल्यार बोटीर वचका आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार वचेत हाजेर ब्रिजारी वचेत जाल्यार एक बोटींग केलेलो अनुभव जाता नवे म्हूण न्हू आमी बोटीर त्या कडेन गेलीं ती. मागीर ते कडेन एक चोटीवालाल एक हॉटेल आसा. सादारण सक्कट जेन्ना गोत आशिल्ली थंय वताची. एकलो व्हडलो शेंडी अशी दवरून न्हू एकलो खुर्ची घालून वयर बसता. तागेले ते दोग जाण बसून आसता ती. आमी जेवणाक थंय गेलींची. लायक जेवण हिता मिता जेवण आनी रेट तशीची हदज रेट काही आनी स्वच्छ आशिल्लें आनी नाणें सकट क्लीन आशिल्लें. आमी थंय चंद करून जेवण केलें आमी पुराय जनान. ते छोटीवाला ಒಟ್ಟು फोटो सकट काडून घेताची. बॉम्बे तो मनीस म्हूण कळना तशी बसून आसता. तशी तागेलो ಒಟ್ಟು आमी फोटो आनी काडून घेतलो. मागीर थंय पुरा आमी भोंवन घेवन ऋषिकेश सकट जेवण घेवन पुराची ऋषिकेशान तूं सादारण पळोवका जाल्यार पुरा पळयलें. मागीर थंय खादी भंडार आसा. मागीर हांगा हरिद्वारा आसल्या वरी थंय वरेन लायक मार्केट आसा. मार्केटान तुवें कसलें हांव घालकी गळ्या घालची की आनीक की कसलें चेडवांक व्हरचें तसलें सामान की पुरा बग मेळटा. उलाचें थंय वरेन मेळटा. ऋषिकेश हरिद्वारान तूं मस्त मेळटा. अशें बॅग म्हणलें असल म्हणलें त्या पुरा पळोवन घेवन जेवका जाल्यार पुरा आमी घेवन मागीर ऋषिकेशा दोकून आमी हांगा येयलीं ती. येताना एक वाटेर एक सत्यनारायणा देवस्थानय मेळ्ळें. सत्यनारायणा देवस्थान भारी उण आसूं देखून आमी थंय गेलीं ती. थंय येताना ते पावसाचें वार येता आशिल्लें न्हय त्या देखून सगळें आंगण बरी हें आशिल्लें पानपण आशिल्लें. 500 वर्सां फुडलीं देवस्थान खंय त्या देखून थंय वचून आमी तागेलें दर्शन करून घेवन मागीर हरिद्वारा येवन घेवन रात्री रापलीची. उपास पूज पळोवन रात्री जेवण करून मागीर हेर दीस सकाळीं आमी थंय देखून हांगा भायर सरलींची मुंबय वयच्याक. आमी सुरवेक हरिद्वारा देखून ट्रेन दवरून घेवन दिल्ली येयलींची. दिल्ली येवन आमी तुरंतो एक्सप्रेसारी चेंज करून घेवन मुंबय आयलीं ती. अंतू सुखप्रद जावन संतोशारी कसलें अवघड नाशी संतृप्ती री आमगेले मना आशिल्ली तशी आरामे री कसलें कोणाकय तोंदर जायनाशी आमी पुराय जाण एक यात्रा संतोशार करून आयलीं ती. मस्त जेन्ना आशिल्लें आमी एक 8-9 जण जाल्यार आमी घरकडची देखून एकल्यांक पावन एकल्याक संतोशारी कुशाल उलोवन गमत करून आमी चंद करून भोंवन आयलींची. ಒಟ್ಟೋಚಿ गडबड करनाशी एकी कडेन 2 दीस 3 दीस राबून येवच्या वचून आमकां कोणाकय कश्ट म्हूण जायनी. मागीर वापस येतरी म्हगे अण्ण म्हणलो फूड सकट काशी वचून येतरी एक हरिसेव म्हूण करचें आशिल्लें. तशें आमी एक यात्रे वचून आयल्याक एक हरिसेव म्हूण करया म्हणून मसईन तूं गांवच्या पुरा आपोवन एक जेवण करून रात्री सांजवाळेक भजन करून आजी दीस युगादी दीस दनपार सकरांत तांगेले घर कडेन जेवण आसता न्हय ताजे खातीर रात्री एक जेवण करून घेवन विशेश आनी भजन जेवण घेवन मागीर आयल्या पुरा जन बायल मनशांकय कांकण वांटून थंय मोला घेतिल्ली कांकण हाण घेवन पुरा जनाकय बायल मनशांकय कांकण वांटून हळदी कुंकूम दिवन एक हरिसेवाय केलें. हे संतृप्ती री हांव मागीर मुंबय दखून गांव आयली. असलें एक भोंवडी म्हगेलो अनुभव तुमगेले वांटून घेवया म्हणून हो विशय पुरा तुमगेले सांगतास. कित्याक म्हळ्यार तांचे क्षेत्र महिमे तांचे देवालय काणी त्या पुरा सांगच्याक तितलें ताका एक विंगडची एक हें जावका दीस जावका. हें क्षेत्र महिमांनी न्ही बरी हांव एक प्रवास अनुभव सांगिल्लें. हांव कसलें हो प्रवास अनुभव सांगला म्हळ्यार वचका म्हण मन आशिल्ल्यान कसलें वेवस्था की थंय वतर आमकां जाता की ना की अशें कित की तशें कित की म्हणून कसलेंय आलोचन करता म्हण ना. तुमी वची मन कराची. तुमी गेले मागीर तुमकां प्रती एक वेवस्था थंय आसा. प्रती एक नमुने वेवस्था तुमकां कसलेय तोंदर जायनाशी जाता. तुमी कोणालें ओट्टूय वचेत तुमगेले इतल्यान गेल्यार समीत मठांत सांगलें म्हण जाल्यार ताणें पुरा वेवस्था करून घेवन आमकां कसलेय परगांव आयलीं ती म्हणची
तुमकां मनांतय वचना तशी पळोवन घेवन सक्कड वेवस्था जाता. आमी काशें म्हणटा आसतनाची कितलीं जन येता आसता आशिल्लीं ती, राबता आशिल्लीं ती, वता आसता आशिल्लीं ती, पुराय जाणां तांगेले घरशी येता आशिल्लीं ती, वता आशिल्लीं ती. वाराणसीन तूं मागीर आमी थंय हांव सुरवेक म्हळ्यार प्रयागराजार राबिल्ले तेन्ना आमी वतान कोणी नाशिल्लीं ती. मागीर आमी येता म्हणटाना विंगड गांवां दोखून विंगड ग्रूप पुराय येता आशिल्लीं ती. आमी कशी थंय आमकां वेवस्था मेळ्ळी की तांकां तीच वेवस्था मेळ्ळ्या. संतोशारी भोवन घेवन येता. तशें देखून आरोग्य आसतना तुमकां चमकुच्या वचचें जाताना कशी वचचें म्हूण आलोचन करनाशी तुमगेले साथ दिशिल्ली तेन्ना सक्कड जन वचून पळोवन येया ती म्हूण सांगून तुमगेल्या विनंती करताची हांव विश्वनाथाक वापास पळोवचें एकवेळा वचका म्हणून देवाल्या मागून आयलें. तशी म्हाका देव वेवस्था करतलो म्हूण घेवन देवाले वयर भरवस दवरताची हें म्हगेलें काशी यात्रेचें अध्याय हांव हांगा राबयतां. देव सगळ्यांकय बरें करो. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु म्हूण सांगताची हें म्हगेल्या अध्यायाक हांगाच पूर्ण विराम दवरता. म्हगेल प्रवासा अनुभवान तुमी एक 4 जणांनी वची मन केलें म्हण जाल्यार ते संतोश म्हाकाय मेळटा म्हूण लेखता. कित्याक म्हळ्यार प्रवास म्हळ्यार मनशाल जिवनांत तूं चैतन्य भरचे विशय. एक गांवां वचून एक प्रवास करून आयले सदन कितले कुडवना आसो येतर एक नमुने संतोश आनंदू विंगड ताजे विशय सांगताना एक मेळचे खुशी विंगड आमगे दोळे जाता चित्रण येताना आमी भोंवील पुरा उडगास जाताना भाय कोणकी एक काशी वचून येयली की हरिद्वारा वचून येयल्यान की हांगा गया वचून येयल्यान की आमकां फोटो दाखयता यो हे आमी गेल्लींची हे आमी हांगा बशिल्लीं ती हे हांगा गेलेलीं ती म्हणचे ते उडगास काडचे आस पळय ते निजावली एक संतोशा विशय हो संतोश तुमकां सगळां मेळो म्हूण सांगून देवाल्या प्रार्थना करताची म्हगेलीं 2 उतरां राबयता. नमस्कार.